हृदयच्या बाबा भयणो, हो आयज काय बरो दीस तुमच्या फिरगोजेक, तुमच्या आस्कार्याचे फेस्त बाग्योन आंद्रे सिमांव पेद्रूचो भाव. आणि आयज आमी नियाळ कोत्तेले कशे भाशेन बाग्योन आंद्रेन आपल्या साद्यापणान दुसऱ्यांक जेजूशी हाडले हाचे वयर नियाळ. हो नियाळ 3 भागांनी वांटलेलो आसा. पयल्या सुवातेर हो बाग्योन आंद्रे म्हणटा तो कोण? What do we know about Saint Andrew? दुसरो प्रश्न म्हणटा तो ताचो स्वभाव कितें? What is his personality? ताचो कॅरेक्टर पळय आमी म्हणटा तो कितें? आनी तिसरो भाग जावन आसा, तिसरो प्रश्न, What can we learn from the life of Saint Andrew? आमकां कसली शिकवण आयज बाग्योन आंद्रे आमकां दिता? पयलो प्रश्न म्हणटा तो, Who is Saint Andrew? देवाचे उतर वाचीत जाल्यार नव्या कोरारान चड वस्तू आमकां आयकोंक मेवना. 3-4 वस्तू आमी जाणाव. पयली म्हणटा ती, जेजूचो शीस जावचे आदीं बाग्योन आंद्रे जुआं बाप्तिसाचो शीस आसलो. First of all, he was the disciple of Saint John the Baptist. आता 2 काणयो आसा जुआंच्या वांजेलान आनी मातेवाच्या वांजेलान. आता हांवें मातेवाचो वांजेल वाचला. हांगासर मातेव बरयता, जेजू गेलो आनी एंड्रूक आनी सिमांव पेद्रूक बाराबर ताणें आपयले. पूण जुआं बरयता, एंड्रूकूय जेजूक पयलो भेटलो आनी जेजूक भेटल्या उपरांत आंद्रे घराब येता आनी सिमांव पेद्रूक सांगता. ही दुसरी वस्त आमी वांजेलान पळयता. तिसरी वस्त म्हणटा ती, नवो कोरार आमकां सांगता, जेन्ना जेजू आपले मिसांव कोत्तालो, आपली मिनिस्ट्री कोत्तालो, हजारांनी लोक आयलो. आनी तुमी आयकोन जाणा, वाचून जाणा, हो इतलोय लोक बुके नासलो. दुसरे सगळे शीच चिंतात कितें करपाचें. म्हणून आंद्रे म्हणटा, एक भुरगो आसा, ताचे लागीं 5 सुणे 2 मासल्यो आसात. So we know something about Saint Andrew. आनी मागीर धर्मदूताचो इतिहास वाचीत जाल्यार आमी पळयता 2000 वर्सां फाटीं जुदेवामध्ये आनी ग्रीस लोकांमध्ये मातशें टेन्शन आसलें. मोग नासलो, हुस्को नासलो, रिलेशनशीप, संबंद, नातें तितल्या गोट नासलें. पूण आंद्रे पयलो ह्या ग्रीक देशांतल्या लोकांक तांकां जेजूशी हाडूंक. ताकाच लागून हो आमी विशय घेतला. आपल्या सादेपणान आंद्रे दुसऱ्यांक जेजूशी हाडटा. This is what is found in the scriptures. पूण परंपरा आमकां सांगता, our legends, our traditions, हो आमचो आस्कारी जेजूच्या मोगान इतलो पेटलोलो. कोण म्हणटा तो राष्ट्राक गेलो मिसांव करूंक, शर्मा सांगोंक, बरी खबर दिवंक. आनी ग्रीसाक गेलो, स्पेशली सादर्न ग्रीस. आनी थंयसर त्या लोकांक जेजू दिता आसतना ताका मार्तीरपण फावो जालें. परंपरा आमकां सांगता, ताका कुर्सार मारता आसतना तुमी जाणात, हो नॉर्मल जेजूचो कुरीस न्हू, बट इन अ एक्स शेप. तितलेंच न्हय, आनी एक परंपरा आमकां सांगता, जेन्ना बाग्योन आंद्रेक ताणी कुर्सार मारलो,
रोकडोच तो मरोंक ना 2 दीस खूंय त्या कुर्सार तो उमकोळटालो आनी कुर्सार उमकोळटा आसतना मोत्ता आसतना तोरी तो लोकांक कितलो लोक येतालो ताका पळयतालो आनी घरा येतालो त्या लोकांक तो जेजूची बरी खबर सांगतालो कुर्सार मोत्ता आसतना. He was preaching to the people who came to visit him, to see him out of curiosity, even while dying on the cross for 2 continuous days. अनेक परंपरा आमकां सांगता ग्रीस देशांत थंयसर ताका मारलो आनी थिंगासर ताका पुल्लो पुणून चवथ्या शेकड्यान खंय कांय लोकांनी ताची हाडां घेवन आमी रॅलिक्स म्हणटा ताची हाडां घेवन चवथ्या शेकड्यान ग्रीस सोट्या स्कॉटलँडाक वताले आनी वता आसतना बोटीन ते वताले वाटेक पावतोच बोट फुट्टा आनी बोट फुटली देखून थंयसर आसलेली धाकटुली लेक इंग्लीश भाशेन आमी बे म्हणटा. That place was named after St. Andrew. Today it is called St. Andrew's Bay. आणि मागीर ताची हाडां स्कॉटलँडाक पावतोच ताचे रॅलिक थंयसर आसलोलो राजा जशे पोरी चवथ्या शेकड्यान ओ पातशाय कॉन्स्टंटायन तो सपनान पळयता गेर्राक तो वचपाचो आसा जेजूचो कुरीस तो पळयता आनी ह्या कुर्साच्या स्वप्नाक लागून तो दुसरे दिसा गेर्रान जैतिवंत जाता आनी जैतिवंत जाले उपरांत क्रिस्ती धर्मांक आमच्या तो सुटका दिता परवानगी दिता पब्लीक वर्शीप करूंक. तेच भाशेन स्कॉटलँडाक घडले गेर आसले आनी स्कॉटलँडाच्या राजाक सपन पडले आनी त्या सपनान ताणें आंद्रेचो एक्स शेप क्रॉस ताणें पळयलो आनी त्या कुर्साक आनी त्या स्वप्नाक लागून हो स्कॉटलँडाचो राजा जैतिवंत जाता आनी थोड्याच तेंपान स्कॉटलँडाचो आस्कारी पेट्रन म्हणून ते नेमतात. टुडे सेंट एंड्रू इज द पेट्रन ऑफ द नेशन ऑफ स्कॉटलँड जस्ट लायक ही इज द पेट्रन हियर ऑफ युअर पॅरिश इन वास्को. देवाचें उतर कितें सांगता तें परंपरान कितें बरयलेलें आसा तें तुमच्या मुखार हांवें दवरलां. दुसरो प्रश्न जावन आसा वॉट इज हीज पर्सनॅलिटी. ताचो स्वभाव कितें ताचो कॅरेक्टर कितें. प्रिदीच्या भाऊ भयणीनो कांय वर्सां फाटीं एक व्हडलो म्युजिशियन आसलो व्हडले म्युजिकल कॉन्सर्ट तो कोत्तालो आनी असोच एक दीस म्युजिकल कॉन्सर्ट केले उपरांत कॉन्सर्टा उपरांत ताची इंटरव्यू घेतात आनी इंटरव्यू घेता आसतना एक जर्नलिस्ट ताका प्रश्न घालता वॉट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर यू when you conduct a concert? Which is your biggest challenge? O journalist सोजमलो गोडी ऑर्गनायज करपाचे प्लेस सोदून काडपाची टिकेटी विकपाच्यो एडवर्टायज करपाची हो जर्नलिस्ट सोजमलो. पण हो म्युजिशियन म्हणटा माय ग्रेटेस्ट चॅलेंज is to find a musician who can play second fiddle. Fiddle म्हणजे वायलीन 2-3 भासांनी वाजोवंक जाता. जे सगळे पळय म्युजिशियन म्हज्या ग्रुपान पळय आसा ते सगळे सेंटर स्टेज घेवंक सोदतात. पड्ड्या फाटीं बॅकग्राउंड म्युझिक कोण वाजोवंक सोदिना. By the way, I am not talking about your choir. I am talking about historically what happened to this musician. स्टेजीर हिरो आसता हिरोईन आसता एक्टर आसता स्टेजीर म्युजिशियन आसता तो वावर इम्पॉर्टंट ती प्ले ती रोल इम्पॉर्टंट. पूण जो मनीस पड्डो पळय ओडटा आनी जो मनीस पड्ड्या फाटल्यान पळय घुमट वाजयता ताचोय रोल इम्पॉर्टंट. जरी तो टायमार पड्डो ओडिना प्ले तियात फेल. प्रिदीच्या बाबणेनो ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता आसतना हांव चिंतालों
जाय त्या पावटी आमच्या जिवितान आमी पळयता एक वस्त आनी आमकां गोंयकारांक आमी जायते पावटी आयकलां एक गोंयकार ल्हानशें बिझनस घालून वयर चोडोंक सोदता ओ कितें तरी क्रिएटीव काम करून आपल्या जिवितान समाजान वयर सरोंक सोदता दुसरो लोक ताका सोकला उडयता आनी वी आर फेमस फॉर क्रॅब मेंटॅलिटी हे आमी आयकोन जाणा वाचून जाणा भरपूर दिस अ कॉमन नॉलेज हांव चिंतालो जोरी तर भाग्योन एंड्रून तुमच्या आस्कार्यान जेन्ना ताका जेजूची भेट जाली what would have happened if Andrew had not told Simon Peter about the Messiah? जोरी तर आंद्रेनी मेसायाची जेजूची खबर पेद्रूक दिवंक नासली जाल्यार कितें जातलें काय he had a chance बाबा मध्ये फॅमिली मध्ये आम्ही जाय ती जेलसी पळयता जाय ती नाटकाय आंद्रेकूय गोडे चान्स आसलो सांगो नासतना आपण वयर सरोंक पेद्रूक सोकला घालूंक हो ताजो स्वभाव आंद्रे आपले चिंतिना ही इज रेडी टू प्ले द सेकंड फिडल तो रेडी आसा पड्ड्याचे काम करूंक पड्ड्या फाटल्यान वावर करूंक आख्खो नवो करार वाचीत जाल्यार भाग्योन पेद्रूचे नाव आख्या नव्या कोरान appears 176 times 170 आनी 100 पावटी भाग्योन पेद्रूचे नाव नव्या कोरारान आसा भाग्योन आंद्रेचे नाव फकत 14 पावटी and that also always connected with Simon Peter नवो कोरार बसून ताका इंट्रोड्यूस करता आसतना थंयसर बरयला आंद्रे सिमांव पेद्रूचो भाव It is as if Andrew's identity is in Simon Peter. Aizkal we are so much conscious of our name. No? Paper are young, marble are borong, inga igojen announcement korung, amche naw वाचले म्हणून आमकां बरें दिसता. पण आंद्रेचे नाव hardly found in the Bible. And even when it is found, it is always associated with Saint Peter. हो ताचो स्वभाव फाटलो जागो घेवंक निमाणो रावंक प्रितीच्या भावनेनो भाग्योन आंद्रे आमकां कितें तरी शिकयता ह्यो थोड्यो वस्तू तुमच्या मुखार हांव दवरतां What is Saint Peter really teaching us? First of all, Saint Peter is teaching us make a difference in the lives of others. Make a difference. जोण एकल्याक पावर आसा तुमच्या उतरांनी आनी तुमच्या कोरण्यांनी तुमच्या तालंतांनी देवान दिल्ले गुण तुमकां आसा दुसऱ्याच्या जिवितान कितें तरी बरेंपण हाडूंक You can make a difference. Don't wait for others to change your life. Don't wait for others to make difference in your life. You take the first step. जेन्ना आंद्रे पेद्रूक सांगता अरे बाबा इरमाव मेसाय म्हणटा तो हांवें पळयला हांव ताच्या लागीं उलयला आमची भेट जाल्या यो आनी पळय सिंपल वर्ड्स सिंपल इन्फॉर्मेशन पेद्रू बदल्लो दुसऱ्या सुवातेर पळयात आंद्रे ल्हान धाकटो पेद्रू इरमाव व्हडलो जेन्ना आंद्रे येता आनी पेद्रूक सांगता हांवें मेसाया लागीं भेट घेवन ताच्या लागीं उलयलां पेद्रून म्हणत अरे मातसो उगिरा तूं धाकटो तुका कांयच खबर ना बायबल आमकां कितें सांगता पीटर लिसन टू सेंट एंड्रू ही लिसन म्हणजे कितें आंद्रेक रेस्पेद आसलो पेद्रू जाणा हो म्हजो धाकटो भाव भाग्योंत हो म्हजो धाकटो भाव देवा बिरांतीचो भावार्थाचो मनीस तो कितें सांगता तितून सोत आसतलेंच आमच्या जिवितान आमी जाणाव आमची इश्टा मित्र आमची फॅमिलीन
आमच्या समाजान आमच्या पॅरिशीन जेन्ना एक मनीस आमकां खबर दिता वी आर 100% शुअर दॅट इज ट्रू. आनी कोण खबर दी जाल्यार अरे ताणें सांगला मरे सोडा बर, विस्वास ना. तेच भाशेन पेद्रोक विस्वास आसलो आंद्रेचेर. When Andrew told him about Messiah, Peter believed. पयल्या सुवातेर हांव म्हणटा, you have the power and the opportunity to make a difference. दुसऱ्या सुवातेर काळजीदारपण. Be courageous like Saint Andrew. तो मातसो शाय जायत, मातसो इंट्रोवर्ट जायत, पण तो काळजीदारपण दाखयता. जेन्ना जुदेवा आणि ग्रेकांमध्ये या लोकांमध्ये वाड विवाद जातालो, तांचे नाते तांचो संबंध बरो नासलो, एंड्रू इज द फर्स्ट वन टू गो अँड टॉक टू द ग्रीक्स. तो तांच्या लागीं उलयता. तो जाणा आपण वचोन ह्या लोकां लागीं उलय जाल्यार हे सगळे जुदे म्हाका हातोले, म्हज्यो खबरो करतले, म्हाका भायर घालतले आपल्या जोम्यांतले. ही नोज. And yet he takes the courage to go and extend a hand of friendship, a hand of faith to the people of Greece. आमच्या इंडियेक, आमच्या गोंया, आमच्या समाजांत जाती कातीक लागून आमी मिक्स जावंक सोदिना. गांवांक लागून, धर्मांक लागून आमी मिक्स जावंक सोदिना. Are we ready like Saint Andrew to reach out to the people with courage? ही दुसरी वोस भाग्योन आंद्रे आमकां शिकयता. तिसरी वोस म्हणटा ती, जायते पावटी आमी भुरग्यांक पयस कोत्ता. जेन्ना भुरगे प्रश्न आमकां घालता आमी तितले सिरियस घेना. पूण भाग्योन आंद्रे आमकां म्हणटा, each difference doesn't matter when you introduce somebody to Christ. तो जाणटो जावं, तो तरणाटो जावं, ती भुरगीं जावं, सगल्यांक जेजूशी हाडात. जेन्ना दुसरे 11 अपोस्टल चिंताले, डिस्कस करताले, मीटिंग करताले, हाऊ टू फीड सो मेनी थाउजंड्स ऑफ पीपल. तेंची घोडी एक PPC मीटिंग चलताली आसतली, हाऊ टू डू, वॉट टू डू, अरेंजमेंट कितून करपाचो. ही मीटिंग हाडून आंद्रे वेता, लोकांमध्ये मिक्स जाता आणि सोदून काडटा. एक तरणाटो, एक भुरगो. चिल्ड्रन युजली डोंट ओपन अप इजिली. तांच्या सांगाता पयली फ्रेंडशीप मारूंक जाय, एक 2-3 जोक करूंक जाय, तांची नांवां विचारूंक जाय, कितें करता ती विचारूंक जाय. वन्स यू बिल्ड द ट्रस्ट विथ किड्स, दे ओपन अप, दे आर रेडी टू गिव एनीथिंग. आंद्रे गेलो, त्या भुरग्या लागीं उलयलो, आनी उलयता आसतना ताका गोमान येता, हाचे लागीं 5 उंडे 2 मासल्यो आसात. He was always mixing with the people. He knew where to be when there is need. भाग्योन आंद्रे आमकां सांगता, जायते पावटी आमी मिटिंगूच करूंक उरल्यो, मिटिंगी, एक्शन कांय ना, रिजल्ट कांय ना. 11 अपोस्टल मिटिंग करूंक लागले, पूण आंद्रे गेलो, रोखडेन सोल्युशन सोदून काडलें. हे भाग्योन आंद्रे आमकां सांगता. दुसरें म्हणटा तें, प्रितीचे भाव म्हणून आख्या नव्या कोरान वाचीत जाल्यार there is a very, very bigger challenge. हांव आतां पयसतान आयलां, तुमकां शर्मा सांगोंक सोंपें, आनी तुमी सगलीं बऱ्या भाशेन म्हजो शर्मा आयकतात. पूण होच शर्मा तर हांव म्हज्या गांवां सांगत, म्हज्या फॅमिलीक सांगत, म्हज्या इश्ट मित्रांक सांगत, कितलो लोक आयकतलो. The greater challenge for any preacher is to preach to his own family, to his own people. आणि हातून फकत दोगूच जाण एके भाशेन सक्सेसफुल जातात. Can you guess who are they? पयली म्हणटा ती बांयकोडेन आयलेली सामरिकार ओस्तोरी, द समरिटन वुमन एट द वेल. हांव एक पाद्री, तुमकां शर्मा सांगता तेन्ना देवाचो मुनियारी, याज्ञिक म्हणून तुम्ही आयकतात. एक माद्र जावं, एक टीचर जावं, तुमकां कितें सांगत जाल्यार
ओ समाजान रेस्पेदाचो मनीस तुमकां कितें सांगत जाल्यार तुमी कानार घेतली. But how many of you will listen to the advice, good advice from a prostitute? आणि सगळो लोक जाणा, आख्खो वाडो जाणा, कोण ताचो शर्मा आयकतलो? बायबल आमकां सांगता, जेन्ना ही सामरेकार वस्तोरी जेजूक भेटता बांयकडेन आनी ही मिटींग जाल्या उपरांत बायबल म्हणटा ही वस्तोरी आपलो कोळसो थिंगा सांडून पोत्तून आपल्या गांव घरा वेता, वाड्यान वेता. द होल विलेज न्यू हर लायफ. पूण जेन्ना ती उलोयली सगलो लोक आयकता आनी सगलो लोक भायर सरता घरांतलो जेजूक भेट दिवंक, जेजूक पळोवंक. बायबल सेज only she was successful to preach to her own people. आणि सेकंड म्हणटा तो बाग्योन आंद्रे घरा वेता, आपल्या भावाक शर्माव सांगता आनी आपल्या भावाक एके भाशेन कन्वर्ट कोत्ता. प्रितीच्या भोवणेनो, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट that we live what we preach. आणि पयल्या सुवातेर आमच्याच गोरेब्यांनी, आमच्याच पॅरिशीन, आमच्याच समाजान ही चॅलेंज घेवंक आगोड पडून आमी करूंकूच जाय. आमकां पाद्री माद्रींक संदी आसा हांगासर आल्ताराचेर मायक घेवन तुमकां शर्मा सांगोंक. बट यू ऑल्सो हॅव अ ऑपॉर्च्युनिटी टू प्रीच लायक सेंट एंड्रू इन अ सिंपल वे वेर एवर यू आर वर्किंग. जावं तुमच्या गोराब्यांनी, जावं तुमच्या ऑफिसांनी, कचेरींनी, जंय जाग्यार तुमी काम करतात, तुमच्या पॅरिशींनी. इट्स सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव सदांच म्हणटा, बाग्योन आंद्रेक लागून दुसरो लोक क्रिस्ती धर्मान पावलो. पयल्या 4 शेंकड्यान आमी धर्माचो इतिहास वाचीत जाल्यार कळटा, दर एक दिसा सुमार 3000 लोक भितर सोदतालो, क्रिस्ती जातालो, क्रिस्ती धर्मान भितर सोदतालो. हांगासर इगोजेन बसलोलो तेन्ना म्हजी नदर पावली वयर. हांगासर तुमी वयर पळयतात रीद आसा. And first time I'm seeing only half the wreath and half is the crown of thorns. आणि थंयसर उतरां बरी बरयलेली आसा. Wreath signifies season and the crown of thorns signifies the reason. पयल्या 4 शेंकड्यांनी क्रिस्ती जावप म्हणगे, बावतीस्म घेवप म्हणगे तुज्याच मरणांक वेंग मारप. Every Christian in the first 4 centuries, when they took baptism, they knew they will die. They knew they will be persecuted and martyred. आमकां 2000 वर्सां फाटीं आमकां हें सोजमोना. आमकां क्रिस्टियनिटी एक लायफस्टायल जाल्या, एंटरटेनमेंट जाला. We have not understood the cross. बाग्योन आंद्रे समजून घेता आनी बरी खबर दिता आनी कुर्सार तो मोत्ता. प्रितीच्या बाबडेनो, जाय ते पावणी आमी सादेपणी क्रिस्ती जिवीत जियेत आसतना वो कुरीस आमच्या जिवितान भितर सोदतलोच. It's not easy to be a faithful Christian every day in small things. आनी बाग्योन आंद्रे आमकां दाखयता सादेपणांनी जेजूचो कसो मोग करूंक जाय. दुसऱ्यांक बाग्योन पावलो सांगता ते भाशेन पयलो वयलो जागो दिवंक जाय. आनी अशें करीत जाल्यार, विस्वाशी रावत जाल्यार हो मुकुट, मोहिमेचो मुकुट आमचो जातलो. प्रितीच्या भावणेनो, हे आमचें फेस्त करता आसतना बाग्योन आंद्रेचें कितें तरी मनान धरुया, आमच्या जिविताची नोसोरणी करुया, कितें तरी शिंकोया आनी ह्या संवसाराक भोव करून आमच्या समाजाक दाखोवन दिया की आमी जावन आसा म्हूण कोरी क्रिस्तांव. Let us tell the world, the society, all those around us that we are true disciples of Jesus Christ. Amen.